आता हितून तूप घालता. तूप मातशें गरम जाले हेतून रवो मातसो भाजून घेवपाचो. मातशें सोय घालपाची. काजूचे तुकडे, काकड्यो. मागीर हो जो बल्ब आमी करून दवरला तो घालपाचो. आणि हे जसे आम्ही इडलीचे करता न्ही तसे याचे हे करून घेवपाचे. हे पळय आता हांवें हे ना सगळे मिक्स करून घेतला आणि असे व्यवस्थित असे थापून आता हेचेर झाकण दवरता आणि 20 मिनटं बरोबर घड्याळाचे पळोवन 20 मिनटां नंतर पळय अशे आमचे दोणस तयार जाला आसा. हे हांवें दोनूय सायडीन भाजले आसा. अर्ते करून आनी परते करून अशे दोन्ही बाजून भाजून दवरला.